आयतारच्यान पणजे मारुतीगडाची फामाद जात्रेक सुरवात जाता। गोयचे तसे गोंया भायले लोक ह्या जात्रेक मोठ्या संख्येन वांटेकार जाता। ही जात्रा 18 ते 22 फेब्रुवारी मजगती जातली। वेगवेगळ्या धार्मिक तसेच सांस्कृतिक कार्यावळींचो आस्पाव हे जात्रेक आसा। पळयात। आज आमची मारुती जात्रा आम्ही ह्या स्थळान जन्म घेतलो। 70 वर्सां म्हाका जाली आज ह्या स्थळान। आनी आमकां सांगून दिसता की आमचो जो मारुती आसा पालखेन घालता आनी भोंवडायता तो सिल्वराचो आसा। तर आमकां सदांच अशें दिसलें की भांगराचो करचो म्हण आमी। आनी भांगराचो करचो म्हण सगळें तयार जालें, पूण पयशे काडपाक पयलीं कोण तरी भायर सरपाक जाय, कोणा पयलीं मोणी करपाक जाय। तर म्हाका दिसलें की चल हांवें स्टार्ट करचें म्हणून हांवें मागीर कितें केलें, 1,11,111 हांवें दिलें देवाक। म्हणजे आतां ही स्टार्ट जाली। हांव लोकां कडेन मागता, जावं आमच्या वाड्यार लोकां कडेन मागता की तुमी सड हितून हातीन तांकां दान करचें देवाक। व्हडलो उत्सव हिंग जाता, हजारांनी लोक येता। आज हांव 1976 पणजे आयिल्लो, ते मेरेन हे मारुतीच्या कृपेन हांव बरो आहा। मारुतीराय संस्थान मारुतीगड मळा 93वो जत्रा उत्सव हेजी हार्दिक शुभेच्छा सगळ्या गोंयकारांक। पयलें म्हटल्यार आयज सकाळीं अभिषेक 5:30 वाजता चालू जाल्लो आसा। तशेंच 1 सुमार आरती, सांजची 6 सुमार मिरवणूक पालखेन मारुतीरायची आसतली। तशीच तीच विठ्ठल रुक्मिणी देव आनी पिपल्स स्कुला कडल्यान थंयच्यान मारून 4 मानस हेजे कडेन भोंवडान सकाळीं 6 सुमार हांगा येता। पण आता मेन मुद्दो असो आसा की ही आमची जात्रा आसा न्ही, ही आमी 93वी जात्रा आमी सेलिब्रेशन करता। हे जात्रेक आमी अशे तरेन संपर्क केल्लो आसा की फुडल्या वर्सा हेच पालखेन आता सद्या चांदीचो मारुती आसा तो गोल्डन करचो, भांगराचो करून त्या ह्या पालखेन बसून ह्या गांवच्या लोकां फुड्यान फिरचो, ही आमची एक इच्छा आसा। मारुती मूळ मंत्र याग धार्मिक कार्यक्रम चालू आसा। 12:30 आता पूर्णाहुती सुरू जातले, त्याच्यानंतर 1 महामंगळ आरती आणि संध्याकाळी 4 पालखी जातले। पालखी संबंध भोंवतणी हे गांवाचे सगळे भोंवतणी वयतले। ते पालखी वचून फाल्यां सकाळी 5 सुमार आमच्या देवळान पावता। अशे रितीन आमचे उत्सव आसा। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।